एअर इंडिया एक्सप्रेस कंपनीच्या 300 चड वैमानीक आनी कॅबिन क्रू कर्मचाऱ्यांनी मंगळारा सांजे दुयेंत आसा म्हण कारण दिवन सामुहीक लीव घेतली। हाचो फटको कंपनीच्या देशा अंतर्गत तशेंच आंतरराष्ट्रीय विमान सेवेक बसला। ताका लागून बुधवारा दिसभरांत कंपनीची 90 विमानां रद्द जालीं। हाचो परिणाम एअर इंडियाच्या प्रवाशांक व्हड त्रास जालो। नागरी विमान वाहतूक महासंचालनालयान ह्या घटनेची गंभीर दखल घेवन कंपनी कडेन अहवाल मागला। ह्या कंपनीच्या कर्मचाऱ्यांच्या सेवा नेमांत बदल केल्या। ताका विरोध म्हण स्टाफान दुयेंत आसा हो कारण दिवन सामुहीक रजा घेतली। एअर इंडिया एक्सप्रेसान सुमार 25 कॅबिन क्रू वांगड्यांक टर्मिनेशन पत्रां जारी केल्यांत जांणी दुयेंत आशिल्ल्याची म्हायती दिवन रजा घेतिल्ली, जाका लागून 90 परस चड विमानां रद्द जाल्लीं अशी म्हायती सुत्रांनी दिल्या। तशेंच विमान कंपनीन दुयेंत आशिल्ल्याचें कारण दिवन रजा घेवपी उरिल्ल्यांक 9 मायाक सांजे 4 मेरेन रिपोर्ट करचें पडटलें, ना तर फुडले कारवायेक तोंड दिवचें पडटलें म्हूण कळीत केलां।